मोना एक संभावात एक पोटान जमल्या सोम्या तुझे भोवती तुझे पोशी संबरून बाराकलीतान परगडतेल्या तुझी दिलवी तुवें आमकां विसराय इश्ट म्हणून आपयलाय दैवीक जिवन भरलाय भावांत एकवटायलाय Mona Isang Bawarta Ikutang Samlyang Sumya Tushi Bhukti Tushi Dang Pushi Samburut Paraklitang Pergertilyang Tushi Devi बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्रात्म्याचो कोट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मोगाच्या बोबेनो आज आमी नोवेनाच्या 11च्या दिसा आसा आणि आज न्ही आज कोर्स विशेष जावन आसात मनसुगी स्वादमन निस्कलपण आणि तिने आमकां शिकयता एक शिस्त जो कोण कुडीची शिस्त पाळता तो मनसुगीचो व्यक्ती जाता जो कोण मोतीची शिस्त पाळता तो स्वादमानाचो व्यक्ती जाता आत्मीक शिस्त पाळचो तो निस्कलपणाचो व्यक्ती जाता आणि तिनी संगती आमी मोरयेतां शिकता मनसुगी स्वादमन निस्कळपण जायते पटी आमच्या जिविता वरवीं आमी आमचे नितळपण ओगडून घेतलां पातक आदारलां देवा तावन पयस केल्या सर आमच्या पतकां सोडास कड्या देवा कडचे आनी एकामेका लागचे बक्षांनी मागे पतकाची दुधन सांगात म्हण्या हांव पतकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुजूगणे वसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान सरून वायट धोरणे बसरून हांवें जायतीं पतकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सगळ्या दुतांक मागता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परादेवा लागीं विनंती म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पतकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावूं आमेन आमी मागया कोणे मिसाची बलिदान दिलां आनी जल्म दिसा सर्गाच्या सर्व व्यक्ती बसत सर्वेस्परा आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्यवंतू नित्य कर्मरेच्या विनवणेन येजनेच्या दुख्यांतली आमकां सोडय आनी सस्नसो संतोष बगूंक आमकां पळय आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रपणाच्या एकपणात जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना आमेन सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप भावां भयणीनो हांवें येदोळ सांगलेल्यो संगती तुमकां एक दृश्टांत जायशो
म्हाकाच आनी आपोलोक हांवें लागू केल्यात. अशें जाल्ले वरवीं बरोवन घाल्ल्या नियमा प्रकार जाला म्हणले सांगण्याचो अर्थ आमचे तांव तुमी शिकजय. एकल्याचें होडपण पळोवन ताची पार्थ घेवंक आनी दुसऱ्याक विरोध रावंक तुमी फुडें सरचे न्हय. हेरां प्रास तूं होड म्हूण कोणें तुका सांगलां? तुजे कडेन तुवें घेनातलेलें तुजेंच म्हणलें कितें आसा? आनी तुवें तें हेरां तावन घेतलाय वय जाल्यार तुजेच म्हणले बरी तूं बडाय उलयताय कित्याक? इतल्या भितरच तुमी पुरतें दादोशी जाल्यात अशें दिसता. तुमी ग्रेस्ती जाल्यात, आमचे विनेच तुमी राजवडकी तुमी हातान धरल्या. तुमी निजायकी राजा जाल्यात जाल्यार कितलें बरें आसलें. आमी तुमचे बराबर राजवडकी चलोवन आसत्या. म्हाका दिसता देवान आमकां धर्मदुतांक मरणाचें फर्मान जाल्ल्या बरी सक्तां प्रास निमाणे करून रंगस्थळार उबे केल्यात. सगळे रचने मुखार मनशां आनी देवदुतां हुजीर आमी एक प्रदर्शन जावंक पावल्या. आमी क्रिस्तां पासत पिशे, तुमी क्रिस्तां पासत शाणे. आमी अस्कत, तुमी सक्तिवंत. तुमकां मान मेळटा, आमकां अवमान. आजून पर्यंत आमी भूक आनी ताण मरतांव, विणगे आसांव, मार खातांव आनी घरदार आमचे वयर शिराप घालतात. बरें लागून आशिर्वाद दिता. आमकां मेळटा ती दगदनी आमी कुशेन सोंसून व्हरतांव. आमची निंदा केल्ल्या वेळार आमी भळेपणी जाप दितांव. आमी निजायकी आज पर्यंत संवसाराचो कोयर आनी सक्तांनी भायर उडयलेले मेळे जावंक पावल्या. तुमकां लजे घाली जाय म्हूण न्हय, बगार तुमकां म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांक बुधबार सांगचे खातीर हांव हें बरयतां. तुमकां क्रिस्ता थंय हजारांनी शिक्षक आसली तरी तुमकां बापय म्हणलो एकलोस. हांवच तो तुमकां सुवार्ता परगट करून क्रिस्ता थंय तुमकां जल्म दिल्लो. देवाचें उतर हें देवाची उडोवकार. आपणाक उलो मारतेल्या सुमेस्तांक सर्वेस्पर लागींच आसा. आपणाक उलो मारतेल्या सुमेस्तांक सर्वेस्पर लागींच आसा. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच नितीवंत, सोर आपल्या कर्णांनी तो दयाळ. आपणाक उलो मारतेल्या सुमेस्तांक, होय खऱ्या मनान उलो मारतेल्यांक सर्वेस्पर लागींच आसा. आपणाक उलो मारतेल्या सुमेस्तांक सर्वेस्पर लागींच आसा. ताच्या भक्तांचे अत्रेक तो जारी करता, तांची बोब आयकून तांकां निवारता. आपल्या इश्टांची सर्वेस्पर राखण करता, पूण नश्ट्यांचे तो निसांठान करून सोडटा. आपणाक उलो मारतेल्या सुमेस्तांक सर्वेस्पर लागींच आसा. म्हज्या तोंडान सर्वेस्पराची होगलीक हांव घातलो. सगळे मनशा कुळ ताचें नांव वाखणतले ससनाच्या ससनान. आपणाक उलो मारतेल्या सुमेस्तांक सर्वेस्पर लागींच आसा. हांवच वाट, हांवच सत आनी हांवच जिवीत म्हणटा सोमी. म्हजे मरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापाशी वचूंक जायना. Alleluia, 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 Alleluia.
सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुया एक साबत दिसा जेजू गोवांच्या शेता बदल्यान वेता आसतना ताचे शीस थोड्यो कोणश्यो मोड त्यो हातार गोश्टून खाताले. हे देखले फारिझेव मदल्या थोड्यांनी म्हळें साबत दिसा आड वारलेले तुमी करतात कित्याक. पूण जेजून तांकां जाप दिली दाविदान आपणाक आनी आपल्या संगत्यांक भूक लागल्या वेळार कितें केलें तें तुमी वाचलां न्हय. देवाच्या घरांत भितर सर फकत याजकांक शिवाय दुसऱ्या कोणाकय खावंक आड वारलेले समर्पीत उंडे ताणें काडून केले आनी आपल्या संगत्यांकी ताणें दिले न्हय वे. आनी ताणें तांकां सांगलें मनशा पोतू साबत सोयी दनी म्हणयेत. देवाचे उतार हे वखणी तुका क्रिस्ता म्हजें मागण्याचें जिवीत जायजे म्हजें जिवीत. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी दोन रितींची मनोभाव पळयता. फरिझेव म्हणटात साबत दिसा आड व्हरलेलें तें तुमी करतात कित्याक. आनीक पंतर पळयता हांव जेजूचे शीस थोड्यो कोणश्यो आतां म्हण ते खातले. हांवें सांगलें आमचें मागणें जिवीत म्हजें मिसाचें बलिदान साबत दीस जायजें म्हजें जिवीत. चिंत्या एक एग्जाम्पल. आमी मिसाक येता आसतना कोणी एकलो बोव पडलो. तुमी कितें करतात मिसाक येतात की त्या बावाक हॉस्पिटलाक व्हरून पायतात. मागण्याचो व्यक्ती खरो अर्थ समजल्लो पयलें हॉस्पिटलाक पायता. मिसा लेट जाल्यार व्हडना मागीर येवन तो मागता. त्याच खातीर ओझेयाचें पुस्तक अध्याय 6 वाक्य 6 अशें सांगता म्हाका जाय दया न्हय बलिदाना. म्हाका जाय दया न्हय बलिदाना. त्या खातीर आमी करचें मागणें आमी करचें मिसाचें बलिदान म्हाका बरो बरो व्यक्तित्व करूंक सुखचें बरो व्यक्ती जावं म्हणजे म्हजें जिवीत ताळ पडचें. आमी मिसाच्या बलिदानाक येयल्या तस जेजू शेवता आमी एवकारिस्ता शेवता. जर तर जेजू तें हांव एक जायचें तर ताजें जिवीत म्हजें जायचें तर हांव ताजें तें एक कोटो रावंक जाय आनी एक कोटोलो तो फ्रूट जावन आसा फळ जावन आसा म्हजें जिवीत. हीच कृपा आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. तुझ्या पायांत मारून येईन गीत्यो बाबा आमच्या मोगाडा सर्वेश्वरा देवा सृष्टीच्या रचणारा gowaso mushawavran kelo ridumento dillo cortundo anka jivitaso
उबे रावया. म्हज्या भाऊ बहिणो म्हजे आनी तुमचे बलिदान सोर पदवेदा देवपाक मानतात तसलें जावं म्हणून मागात. तुमच्या दंते बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेन आमच्या आनी पवित्र देवाच्या सर्वेस पार मानून घे. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, मुणीस जाल्यार तुज्या एकल्याच पुतान अवकार मैरेत हांव जल्म घेतना तेजे अवकारपण विवडूंक ना, पूण विचित्र तरान ते पवित्र केलें. आपले घेतिल्ल्या मनशा साहेबा वरवीं आमकांय आमचो हातांतली निवरून तो पवित्र करून आनी अशी आमची भेटोनी तुका मानता तसली जावं क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्परो तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा देई वार्ताव. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचोवया. वयाचे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजपवंत म्हण वळखून आमी तुका दिन वाचता. हे कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भगवंत अवकार मेरेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिजी दिनवसीचें गीत गावन तुजी कण वेळान आमी वखणता. शेकाणशेक पृथ्वीचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता, सुरकाळी मनशांतें कितली अपर्मेत तुजी दयाळाय. तुजी लन्वीक साकरणेचेर काकुळीतेन तुवें नादर घाली आनी असो सोडवूनदार मनशाकूळ असो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो समी तिजे वरवीं आमकां फावो जालो. ताजे उदेशी दिवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वखणता सरगार. तांचे वाक्यानी आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नवे ताका जय. उंचरगी तुका जय जय. बापा करूस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रात्म्या दडून इंदेनी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मोर सुसवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासो तूं समर्पणची. तेच पोरीन जेवण जात आसतना कास घेतली, तुका नव्यान दिवन वचून ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची कास नवी आनी ससणे कराराचें रगत पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वरवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. बवर्त सुगट परगटव्या. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोरणावरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सोदवंदारां आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हणून नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले त्यो पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रति मोगान तूं वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवोस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुजे परसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार बरी देवाचे माये संगती भगवंत जुजे ती सोपोती भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व कळी मानवल्यान त्या तुज्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजे महिमा गावंक आमकां फावो कर.
जेजू क्रिस्त तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडून रशिकेले मागणे सांगता म्हणया आमच्या बापा श्रींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझे खुशी सगळा जाता तशी जावं आमचो दिसपडटो घास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या पक्षीना तशी आमची बातकां बगोस आनी आमकां गाळी पडोवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थ काय आमकां दी सरचे बागणे आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे ने बरोशे नत्रेतले आमकां तुजे उदार कपडतीन सोर पातकांतले सुटय आनी सोर आंकांतले वाटय समे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पळय सभेच्या बावर्तेचेर दिश्ट घाल तुजे कुशे परमान तिका शांती दिने कोडान सांबाळ तूं जी येतानी रजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक समेची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं एकामेका शांती दिव्या. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमी जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेंक वेता ती आमचेर जर तेन्ना केस्ताडिना जावं पूण तुज्या काकूतीन आमच्या आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकेनी वखद दिवं. देवाची शिडी संसाराचे पाप करता ती शिडीच्या जीवना पयली आमी सुभागी सुनिया म्हाका फोना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेन हांव ताचें विणे. मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इतले गूण जीव दिलो मोग तुजो खरो. Solo soñar, voy acá solo. Calzan peito nación, sasan pasul puro.
प्रार्थुया. कणवळ्या बापा भगवंत हांव कार्मरेक आमी आज मान दितना तुवें आमकां सरीच्या जेवणान दोशी केलाय. देखून आमी संतोश बरी जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच हांव कर्मयाचे देख घेवन तिजे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सडोंदराची भक्तीपणी साखरी करूंक आमकां कृपा दी. हे मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. सर्पद्वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्व तुमचेर आशिर्वाद घालो. वसून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची उपकार. मोंती सायबिणीचे नोवेन. ए बाळ मोरये, सर्वेस्परा देवान तुका जेजूची आवय जावन विंचून काडली आनी सबादेन्यांनी तुका नेटयली. ह्या खातीर आमी तुजे सांगाता संतोश पावता आनी देवा बापाक अर्गां दिता. तुज्या जल्मा वरवीं तुज्या कुटुंबाक तुवें संतोश हाडलोय. तुज्या जिणेन सडोंदराची आवय जावन मनशा कुळाक तुवें व्हड सहाकार दिलोय. ह्या खातीर आमी तुजो उपकार फावोरता. हांव सोम्याची चरण दसी म्हूण प्रसारून तूं देवा मुखार संपूर्ण खालती जाली आनी देवाच्या कुशेक तुज्या जिणेन पयलो जागो दिलोय. त्यागाची आनी कश्टांची तुजी जिणी आमकां प्रेरण दिता. देवान तुका क्रिस्तांव कुटुंबाची आवय जावन नेमल्या आसता आमच्या कुटुंबाचेर तुजी धराळ आशिर्वादां मागोवन धाड. आमच्या कुटुंबान मोग एकवट आनी एकामेकाची सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी. कुटुंबान संतोशा कारण जावचे व्यक्ती आमकां कर. ए मोरये, तुजे बरी खालती जावंक आमकां शिकय. देवाच्या उतरां पाळो दिवन त्या प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडूंक आमकां आदार दी. सर आमच्या कश्टांक दुखान विघ्नां अणवरान आमकां तूं पाव. आमच्या जिवनाक गरज पडचे सर तुज्या पुता लागीं मागोवन दी. ए बाळ मोरये, तुका फुलां अर्पून आमी तुका मान करता. कशीं ही फुलां तांची सोबाय आनी तांचो परमळ आपल्या भोवारी प्रसार करतात की तशें आमच्या बऱ्या उतरांचो करण्यांचो आनी शेगुणी जिणेचो परमळ आमचे भोवारी प्रसार जायचो कर म्हूण मागता. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेलीं बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां दाळणे पडले नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मोरे कुटुंब भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरी देवाची मैन पापियां खातीर अधिकार आतां आमच्या मनशार. आमेन. नमान मोरे कुटुंब भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरी देवाची मैन पापियां खातीर अधिकार आतां आमच्या मनशार. आमेन. नमान मोरे कुटुंब भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरी देवाची मैन पापियां खातीर अधिकार आतां आमच्या मनशार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसादी आनी सदां सर्वदा. आमेन. बाळ मोरये, आमचो दिनाधिकार. आशीर्वाद. सुरेस्पो तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सांबाळूं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकूं. तो तुमकां मायपासान आनी काकुळतेन वागोवं. दुलबायन तो तुमचेर आपली नदर करूं आनी आपली शांती तुमकां दिवं. आनी सुरपुद्वेदा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचे सवें सदां आसूं. आमेन. नमो मरी मोगाळचे शिकाई मान तुका ओगलाब तुका वसून गायतां तुका. माय आम्हा सर्वांची माय मोगाळ
काकुळतीची नमो नमो मोरी मोकाळमचे शेताये मान तुका पगलाक तुका बसून गायतां तुका पुत्रा सोये आमकां बरी आशीर्वाद दी आमकां आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.